as I have loved you, so you must love one another. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोइजेसाक आनी एरोनाक म्हणले, सगळ्या म्हयन्यामध्ये हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोजे कडेन उलोवन तांकां सांग, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक, हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचो. जण एकलो कितले खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोट नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बीन जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल परजा एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दारांच्या दोनूय कवड्यांचेर आनी उमऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजूंक खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणू घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो, मनशांक तशें मोनजातींक, आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात ती घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा, आनी तें रगत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो, आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी सोमारमतल्यात, सोस्तीचे सोस्तीक. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणीचें पात्र उबारतलो. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचे दोळे मुखार ताचे भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकनीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयले. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिकोवन घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली.
सोम्या जेजूक पराधीन केलो ती राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुजी, हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतले पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितले पावटी सोमी ये पर्यान ताचें मरण तुमी परगूट करतात. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्काच्या उत्सवा आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. संवसारांत आसलोल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो, पूण ह्या वेळार ताणें संपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारोताचे मनांत घातलें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवा तावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो. ताणें आपलें आवरण काडलें आनी एक रुमाल घेवन तो आपल्या पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सुमार पेद्रू सुरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाल केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हजे वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमोन पेद्रून परतिपाल केलो, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांयच न्हय बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नितळ नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपली वस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर पोतून गेलो. ताणें म्हणलें, हांव तुमकां कितें केलें तें तुमी समजल्यात मू? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. नियाळाक आदार. जेजू संवसारांत आसलो ते मेरेन दिसपट्टी आपलें जिवीत बापाच्या हातांत घालून ताचे येवजणे फुडें पावलां मारतालो. शेवटाक जेजू बरे भाशेन जाणा आसलो. आपल्या बापायशी वचपाचो वेळ लागीं पावलो आनी हाकाच लागून हो आपलो निमाणो वेळ शिसां सांगाती सारून तांचे पांय धुवन मोगा आनी सेवाची करणी करता. शेवटाक तांकां होच निरोप दिता.
ताणें बापाची मोगान रिगून मागण्यांतल्यान ही सेवा करीत रावंक आनी आपले बापाची मोगाची येवजण पोरगोटनांतल्यान शार्तीक पावंक. एक दीस आमी बापाशी वचूंक आमचे अंतरेक. बापाशी वचपाची वाट जेजून आमकां सगल्यांक दाखोळ केल्या. मागण्यांतल्यान आनी सेवेंतल्यान ताची कुशी केली जाल्यार ही वाट आमकां सगल्यांक फावो जाता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी मागण्यांतल्यान नियाळून ताचीच येवजण सोदून काडून एक तरी मोगाळ करणी करून वावरया.